2 दिसां भितर जर उदक आयले ना जाल्यार रास्ता रोको करतले अशी शिटकावणी तुयेच्या लोकांनी दिल्या। गिमात उदक नसता ते समजू येता, मात भर पावसात आमकां उदक ना म्हूण तुयेच्या लोकांनी पेडणेच्या भौशीक बांदकाम खात्यार धडक मोर्चा व्हरून जेईक आनी एईक धारेर धरले। तुये लोकांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर मोर्चा काढलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सो तेंचे कशें कितें चवथीकूय मेळटले काय मेळचे ना? उदक आमी बंद केला आमचें उदक ऑटोमॅटीक बंद जालें पाणी सोडलेलें आहा तें दाखयता खंय खंय पाणी चडटा कितें आहा तें म्हाका सांग तुमी सर ही पेडणे तालुका न्हू मागीर आरएफसून वॉल ओपन करपाक काय प्रॉब्लेम आहा जाल्यार ताका लागतात ऑलमोस्ट 1 वीक रिपेर करपाक, कित्याक तो पंप खंय खूब ओल्ड आनी तेजें कितें सामान मेळना, तो लेटिरूय व्हरोंक मेळना। नेवो पंप घालपाचो तुमी म्हणटा टेंडर घातला इन मंथ ऑफ मार्च, अजुनूय कोण 2018 सालानसून आयज 8 म्हयने कंप्लीट जाले, एकूय दिसा आमच्या नळाक उदक येवं ना। आमच्यानी अशी जायत 4-5 एग्जाम्पल आसात, एकूय दीस उदक येवं ना। ह्या वर्सा तर इतलो पावस लागला की फाटल्या 15 वर्सांक इतलो पावस लागलो नासलो, इतलो घोव करून पावस पडटा। म्हाका प्रायमरी स्कुलांतली एक कविता याद येयली, एगे एगे सरी माझे मडके भरी, आनी तेचो आमकां प्रत्यय येयलो की जून आनी जुलय म्हयन्यान आमी मडके सरीच्या धारेंचेर भरले। पूण आतां ते सरी कमी जाले, पूण अजाप दिसता की इतके सरी व्हांवले आसतना नळाक एक थेंब गळना। म्हणजे हो एक चमत्कार आसा, आनी हो चमत्कार कोणी केला? नियतीचो चमत्कार न्हू, तर हो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो चमत्कार। इतको पावस पडटा आनी नळाक उदक येयना, तेन्ना राज्य सरकारा कडेन मागणी करता की जेईक आनी एईक सरकारान एक पुरस्कार दिवपाचो आनी तेंचो सन्मान करपाचो। सून हो प्रॉब्लम आयचो न्हू, एका कमीत कमी 7-8 म्हयने जाले हो प्रॉब्लम आसलो। आतां जेन्ना समर सिजनान आमकां कळ्ळा आसा की शॉर्टेज ऑफ वॉटर, बट आतां मान्सून चालू आसतनाूय लोकांक उदीक ना नळाक। एक दीस येता हेजो अर्थ हे न्हू की म्हयनोभर चालूच येता। थोड्या घरांनी आतां जाले एक दीस सुद्दां एक थेंब उदकाचो ना। ताका लागून आयज आमी सगळे जाण हांगासर कंप्लेन घेवन एई कडचे येयलेले। आतां तो पर्सनली आपूण येता म्हणटा, चॅक करता म्हणटा, म्हटल्यार ताका आमी रिक्वेस्ट सुद्दां केला की आमकां ह्यो जाता तितले बेगीन म्हणजे आयच्या आयज नाल्यार फाल्यांच्या दिसा भितर तरी हो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय। आतां गणेश चतुर्थी येता, तितूनसून लोकांक तो प्रॉब्लम परत आतां करता म्हटला तेणी, म्हटल्यार तें म्हाका दिसता तेणी मातशें भितर सिरियसनेस दाखोवपाचें आनी जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम सॉल्व करून उडोवपाचो। निवेदन दिवपाचें कारण म्हणजे आमच्या जे थोडे जे लोक आहात हांकां उदीक सारकें मेळना। उदक सारकें मेळना म्हणजे आतांच ही एक गोश्ट गिमान बाबा एक एक्सक्यूज आहा, पावसान आतां पावस खूब पडटा आनी तरी जर हांकां उदीक मेळना जाल्यार कित्याक मेळना? तो टॅक्निकली कितें प्रॉब्लम आहा? आमी तांकां विचारलें, तो येयीन सांगलें अशें कितें आसा, पायपलायन ओल्ड आसा, हें तें आसा। आमी कितें म्हटलें, ओल्ड आसा तें आसा, बाकीचें उदीक तुमी कॉक आहा तो बंद करता आनी लोकांचें उदीक तुमी स्टॉप करता, तें तुमी ओपन करपाचें ना। जर ओपन करनात जाल्यार आमी एक सोणयान 2 दिसांचो तांकां टायम दिल्लो सोणयान, जाल्यार आमी रोड ब्लॉक करपाचें अशी आमची लोकांची मनस्थिती आहा। सो आमी तांकां आडोवंक शकना। तेंकार येईन आनी जेईन हेचेर अभ्यासपूर्वक काम करपाची गरज आहा आनी हे लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आहा।